आयज एक निर्णय घेतला गोवा फॉरवर्ड पक्षान आपण एंट्री करपाक अंडर द लिडरशिप ऑफ आ पार्टी प्रेसिडेंट विजय सरदेसाय। हांव आतां आमच्या अध्यक्षाक मागता की ताका आमचो सिंबल नाल दिवन ताची एंट्री आनी ताका स्कार्फ गोवा फॉरवर्ड करपाक। जयेश मार्क्स लागी विजय मार्क्स पुढे का विजय बाब मार्क्स पुढे का मार्क्स अभय या सावंत पुढे का हांव आतां मागता आमचो नवो मेंबर गोवा फॉरवर्डचो आयज की मया मतदारसंघान आमचो गोवा फॉरवर्डचो बावटो जोरान थंय आसतलो उबो आसतलो। तेजे बरोबर आयज खूब कार्यकर्ते येयल्या दाखोवपाक की ते तेजे वांगडा सदांच आसतले। हांव आतां मागता बाब संतोशाक आपले विचार मांडपाक। गुड आफ्टरनून एवरीबडी, ऑल प्रेस मेंबर्स, तसेच हांगासर माझे कार्यकर्ते जमलेले आनी बरें दिसता खंयचे तरी फॅमिलीन एक हांव जॉयन जाला आतां। गोवा फॉरवर्ड आसा एक फॅमिली कशी आसा आनी हे फॅमिलीन माझे कार्यकर्ते आनी जे आयज चड लोकांक अशें हें करूंक ना, इन्विटेशन तशें दिवना, पूण हे फॅमिलीन ते सदांच आसतले। फाटच्या इलेक्शनाक काँग्रेस पक्षाचेर लास्ट मुवमेंटाक तिकेट जाली तरी आसतना आमच्या कार्यकर्त्यान आमी सगळ्यांनी मेहनत घेवन 7,500 आमी वोटींग घेतलेलें। इलेक्शन जावन पडलो सुद्दां। फ्रॉम द नेक्स्ट डे हांवें ती हार मानून घेवंक ना, काम करप चालू केलें। फ्रॉम द नेक्स्ट डे एकूच विचार करून की मतदारसंघाचें काम कशें करपाचें, कशी तळमळ हाडपाची पडटा आनी आमचो मतदारसंघ फुडें कसो व्हरपाचो हेजें एकूच ध्येय धरून हें केलें। पूण जवळ जवळ 1 वर्स जावन गेले, म्हाका जो सपोर्ट मेळोंक जाय आसलो काँग्रेस पक्षान, जे हांव म्हाजी तळमळ पळोवन तेंच्यांनी कोणी लिडर लोकांनी जर म्हाका जर सपोर्ट केलेलो जाल्यार कितें तरी दुसरें चित्र आसतलें। पण पळत ना पळक ना जेन्ना गोवा फॉरवर्ड हे फॅमिलीन हांव जॉयन जालो, तेंच्या बरोबर डिस्कशनाक गेलो, तेन्ना अशें दिसलें की खरंच कोण तरी म्हाजो वडील आसा, बापाय समान आसा, म्हाज्या भावा समान आसा, जो म्हाका हात दितलो आनी माया फॉरवर्ड व्हरपाक म्हाका हातभार लायतलो अशें म्हाज्या मनांत काही ठरावीक कार्यकर्ते जे आसा तांकां सुद्दां हांवें विचार केलो की कशें कितें जातलें। तर म्हणटालो जो आमचो प्रेसिडेंट आसा बाब विजय सरदेसाय, तो एक धडाडीचो पयलीं सुद्दां कार्यकर्तो जाल्लो, नेता जालो, मागीर तो मिनिस्टर जालो। ह्या लेवलचेर सुद्दां बाबाक तेणी सुद्दां खूब तळमळ केल्लेली आसा, खूब वयर सकयल टायम पळयल्लो आसा आनी तेजो हो टायम पळोवन म्हाज्या मनान सुद्दां अशें दिसलें की हांव तेज्या लिडरशिपाच्या अंडर मया फॉरवर्ड व्हरपाक मॅक्झिमम ट्राय करतलो। बारीक पळोवंक वयशीत जाल्यार मये जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ती कितलीशींच वर्सां आमी म्हणटा फातोडा खंय तरी कितलींच वर्सां 20 वर्सां फुडें पावले, तालिगांव आनीक फुडें पावले, आनीक थोडी मतदारसंघ आसा जे तांकां MLA मेळटात। ते MLA आपले मतदारसंघाक जी तळमळ आसा ती कशी लोकांक कशें फुडें काडूंक जाय हेजेर विचार करता। पण आमचो मय मतदारसंघ कितलीशींच वर्सां आमी बाकीचे मतदारसंघ 20 वर्सां भायर फुडें पावले अशें दिसता, पण आमी खंयसर तरी 15-20 वर्सां फाटीं उरले अशें दिसता। आनी हे विचार करून आमकां जो करेक्ट पक्ष आसा आनी करेक्ट जो लिडरशीप आसा ती बाब विजय सरदेसाय कडून मेळटली आनी तेज्या लिडरशिपाच्या अंडर हांव मय फॉरवर्ड जे आसा ते गोंया बरोबर मया सुद्दां फुडें व्हरतलो। दुसरे आता एक प्रेजेंट बारीक पळोवंक विशय दिला, जवळ जवळ आता 2 वर्सां मायनिंग आमचो जो बेल्ट आसा मये मतदारसंघाचो जो बेल्ट आसा तो जास्त जे आमच्या लोकांचे पोट चलता ते मायनिंग खातीरूच पोट चलता लोकांचे। ट्रकवाले आसा, मशिनरी थोडे आसा, लोक कामाक आसता। जेन्ना मायनिंग बंद तेजेर विचार न करता आता जो मायनिंग स्टार्ट जावंक जाय तेजेर विचार करपाक जाय। तशेंच
जेन्ना कोर्टान हे डिसिजन दिले की मायनिंग क्लोज करपाचे म्हणून, तेन्ना अशें म्हाका दिसलें, जेन्ना हांव काँग्रेस पक्षान आहलो तेन्ना हे काँग्रेस पक्षान आणि त्यांचो अध्यक्ष आहलो बाब गिरीश चोडणकर, हेणी सुद्धा एक स्टेटमेंट काढलो की कोर्टान जे कितें डिसिजन घेतला ते बरोबर घेतला म्हणून. पण म्हाका हांव ते डिसिजन तेणी जे स्टेटमेंट काडलो तेजे खरोखरच हांव तेजे अगेन्स्ट सांगता. कोर्टान काडले जाल्यार कोर्ट सुद्धा एक मनीसूच चलयता आणि जो मनीस आसा ते दुसऱ्या मनशाचे किंवा दुसऱ्या जो ह्युमन बिंग्स आसा त्यांचो जर विचार करून जर डिसिजन दिले आणि त्यांनी जर ते कंडेम केले जाल्यार खरोखरच ते कंडेमान आमकां व्हॅल्यू आसलेलो. कारण जो आयज आमचो हे चलता मायनिंग बेल्टाचे लोकांचो जो उदरगत चलता किंवा पोट चलता ते मायनिंगाचेरूच चलता. आणि दुसरे जे डिसिजन त्यांच्यानी हे घेतला की ते ऑप्शनाक घडटले म्हणून, तुमकां दिसतले हांव प्रेसवाल्यांकूय सुद्धा एक क्वेश्चन करून दिता, तुमकां दिसता ऑप्शन करतले म्हणून आमच्या लोकांक ते दवरतले बरे भाशेन. किंवा भायले कंपनी सुद्धा येयल्यो जाल्यार तशें न्हू, आमचे फॅमिली भशेन जे पयलीं जे मायन ओनर आसले ते सुद्धा आमचे फॅमिली कशे आमचे हे करीत. पण फुडें म्हाका दिसना की ते कॉन्ट्रॅक्टाक दिले किंवा ऑप्शनाक दिले जाल्यार आमचे वर्कर्सांक ते कितें तरी बरे भशेन तांकां काम करून दितले अशें. पण त्या खातीर मेन इश्यू जो आसा हो मायनिंगचो, तो मायनिंगचो इश्यू एकूच मनीस आसा ह्या सरकारान. कारण गोवा फॉरवर्ड सुद्धा ह्या सरकाराचे एक घटक आसा आणि हे घटक आसल्याच्या कारणान एकूच असो लिडर आसा जो म्हाका नजरे फुडें दिसता, जो विजय बाब आसा. तो ह्यो प्रॉब्लेम जो आसा तो कितें तरी सॉल्व करून दाखयलो आणि तेजेर कितें तरी उपाय करून दाखयलो अशें 100% म्हाका खात्री आसा. पयलीं टीव्हीचेर प्रोग्राम येत आमची माती आमची माणसं, खरोखरच विजय बाबान ही एक गजाल आसा ती खरी करून दाखयता आणि त्या मार्गाचेर आसा तो. कारण आपली माती कशी वाचून दवरपाची आणि आपल्या माणसांक कशें सांबाळून दवरपाचें पळय ते तेणी ध्येय धरलेलो आसा. आणि हे बारीक बारीक कारणां खातीर हांव हे काँग्रेस पक्षाचो त्याग करून गोवा फॉर्डान येयल्लो आसा आणि त्याच्या अध्यक्षा खाली हांव हे गोवा फॉर्डाचें काम मया फॉरवर्ड कशें व्हरपाचें हेजेर हांव भर दितलो. आणि त्यांचो सुद्धा म्हाका पुरेपूर फायदो करून दितले ते. त्यांचे बाकीचे सुद्धा साथी आसा, 2 मिनिस्टर आसा, बाब जयेश सळगांवकर तसेच विनोद पालयेकर. आज विनोद पालयेकर खंयसर तरी आउट ऑफ स्टेशन आसा म्हणून पावूंक ना. त्यांच्या मिनिस्ट्रीचे अंडर आणि त्यांच्या देखरेख खातीर हांव मया फॉरवर्ड व्हरपाचो मॅक्झिमम ट्राय करतलो. आणि माझ्या मतदारसंघाच्या सगळ्या लोकांचे हांव उपकार मानता. लास्ट टायम जशें म्हाजेर प्रेम दाखयलो, म्हाका सपोर्ट दिलो तसोच त्याच्या सपोर्ट दिवन मया फॉरवर्ड व्हरपाची हांव त्यांच्या कडेन अपेक्षा बाळगता आणि तुमचो साथ आसतलो अशें म्हणटा. पयले खातीर हे प्रेस कॉन्फरन्स आमकां वेन्यू चेंज करचो पडलो कित्याक केबल कितें तरी हें जालां आनी मेजर ब्रेकडावन जाला आनी उदक हें इलेक्ट्रिसिटी गेल्ली आहा आमचे थंय पाट्यार. हांव काल दिल्ली आशिल्लो. एक मॉडल कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग एक्ट म्हणटा तो पयर सरकारान रिलीज केल्लो आहा युनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर. कालच्या हिंदुस्तान टाइम्स पेपरान हेडलायन म्हळ्यार सारकी फ्रंट पेज न्यूज आयिल्ली आहा की कर्नाटकाचो मॉडल काँग्रेस गोंयांत रिप्लिकेट करूंक सोदता म्हणून. आनीक एमजी पार्टी बरोबर काँग्रेस सरकार घडयतली अशें म्हणून तो हिंदुस्तान टाइम्स म्हणटा. तुमी ऑनलायन चॅक करूं येता. तातूंत अशें म्हणटात की विजय सरदेसाय काँग्रेस कशीच लागीं करना कित्याक ताची डिमांड चड आहा. आतां पयले सुवातेर कोणेच डिमांड आमकां विचारलेले ना. आमचो डिमांड एकूच आहा, गोंय गोंयकार आनी गोंयकारपण होच डिमांड. आनी खंयचोच डिमांड ना. आनीक देशान अशें जेन्ना दिसता की एक काँग्रेस इज ऑन एन अपस्विंग, युनिटी जाता आनी कितें जाता, बट नॅशनल पॉलिटिकल डेव्हलपमेंट्स हॅव नो बेरिंग ऑन वॉट हॅपन्स इन गोवा. आमचो फोकस गोंयचेरूच आहा. एक सायडीन काँग्रेसीन जर लोक जॉयन जाता जाल्यार काँग्रेसीचो एक बरो खडेगांत उमेदवार गेले खेपेचो तो आज आमकां जॉयन जाता. ताजो अर्थ कितें की गोंय फकत यू हॅव टू थिंक गोवा. आमी हें करतात. आमी देशाचे विचार करपाची गरज ना. देशाचे विचार करपाक खूब लोक आहा. आमी गोंयचेच चिंतूंक जाय आनी आमी गोंयचे चिंतता अशें म्हणून सांगून तो आज आमकां जॉयन जाल्लो आहा.
बाब संतोष सावंत हाजें हांव अभिनंदन करता, ताजे सगळे वांगड्यांचे अभिनंदन करता, कित्याक ते आज आमकां जॉईन जाल्ले आहा. आनी एक उतर दिता की तुमचे खातीर चड करून हे जे मायनींग एफेक्टेड लोक आहात हांचे खातीर आमी आमचो कमिटमेंट कंप्लीट आहा. आमी हे म्हणीत आहात पूण व्हडलें कांय जायना. आज एक इशू असो जाल्लो आहा की इतलें उलयलें पूण परते ते एजिटेट करपाक पाविल्ले आहा. सो सरकार कितें करता हो प्रश्न येता आनी एज अ मंत्री म्हाकाय ताचें उत्तर दिवप हें म्हजें कर्तव्य जाता. आतां सरकार चलयता कोण? सरकार गोंयांत आनी देशांत भारतीय जनता पक्ष सरकार चलयता. मायनींग सुरवात करचें अशें तांकांय दिसता आनी तें जावपाक जाय. हें जर जायना जाल्यार म्हाका दिसता लोकसभेक बीजेपीक त्रास जातलो. हो शुअर अशें म्हाका सारकें म्हज्यान हें म्हणूं येता. म्हजो एक डिमांड आहा सरकारा कडेन आनी चड करून बीजेपीच्या सगळ्या लिडरां कडेन की हें बेगींतल्या बेगीन रिजॉल्व करात. कित्याक अशी परिस्थिती जाल्ली आहा चड करून मया अशा मतदारसंघांनी थंय लोकांचे पोट हे कोर्टान जजमेंट दिवन मारिल्लें आहा. आनीक हें जर बेगींतल्या बेगीन सरकार करपाक फुडें सरना जाल्यार लोकसभेन वचून बीजेपीक सपोर्ट करपाक आमी वचून ताचेर विचार करचो पडटलो. आमी आज मेरेन म्हणटात की आमी एनडीएचे पार्टनर आनी आमी बीजेपी बरोबर आसतले म्हणून. हो जर मायनिंगाचो इश्यू सॉल्व जायना बेगींतल्या बेगीन जाल्यार ताचेर पसून आमी फेरविचार करचो पडटलो अशें म्हाका दिसता. आज संतोष सावंतान आनी ताच्या सगळ्या वांगड्यांनी एक बोल्ड डिसिजन घेतिल्लें आहा. बोल्ड डिसिजन कितें की एक पक्षाचो जेन्ना त्याग करता तो कित्या खातीर करता. ताणें म्हणलां की तांचेर जें संकट आयलां ताची काँग्रेस पक्ष फकाणां करता. ही फकाणां फुडें आमी चलोवन घेवचे नात. हाजे खातीर ताणें एक बोल्ड स्टँड घेतिल्लो आहा. हो बोल्ड स्टँड ताजो फायद्याचो आसतलो ताका मये खातीर आनी सगळ्या लोकां खातीर. इतलेंच आमच्यान ताका गॅरंटी दिवंक जाता. आमी मायनिंगाक आनी मयांक फुडें व्हरपा खातीर आमी सगळे आमच्यान जें कितें करूंक जाता तें करतले. हांवें 2 वस्तू ज्यो तुमकां म्हणल्या ताचेर म्हाका दिसता बरो ताचेर तुमी खोलायेन विचार केलो जाल्यार ताका खूब अर्थ आहा. सरकाराक जर कितें तरी सारकें दाखोवंक जाय जाल्यार बारीक लोकांक न्याय दिवपाक सरकारान पयले स्टेप घेवंक जाय. सरकार जर तातूंत कमी पडटा जाल्यार सरकाराक हे बारीक लोक फुडें आदार करचो ना. आनी पयलें इलेक्शन जें येता हें इलेक्शन बीजेपी खातीर चड गरजेचें. बीजेपीन हाजेर सारको विचार करचो. म्हाका दिसतालें की कर्नाटकाच्या इलेक्शनाचे मागीर बेगींतल्या बेगीन हाजेर कितें तरी जातलें. हांव म्हणटालो की ऑर्डिनन्स रूट घेवचो पूण कोत मायनींग सुरवात करची. हांव हे मताचो आनी म्हाका दिसता की हे स्टेप बेगींतल्या बेगीन ताणें घेवंक जाय. हांव आज तांचे प्रेसिडेंट विनय तेंडुलकरा कडेन हांव उलयल्लो आहा. ताकाय हांवें हीच भाशेन सांगलां हेच भाशेन ताका सांगलां की तुमी ना जाल्यार त्रासान पडटले आनी हें जर तुमकां पडूंक नाका जाल्यार कितें तर तुमी थंय वयर बेगींतल्या बेगीन करा. म्हणटकर गोवा फॉरवर्डाचो विस्तार जो जाता हो आमी मनशांक पळोवन आनी लोकांक पळोवन करतात. करपा खातीर अडेचो आमचो विस्तार न्ही. जें कितें करतात ताचेर आमी चड आमी सारके तशें सर्जिकल स्ट्रायक केल्ले आहा. गेले इलेक्शनाक 4 कॉन्टेस्ट करून 3 जिखले आमी स्लो एंड स्टेडी आमचो प्रोग्रेस आहा. पूण जें कितें आमी करतात तो इफेक्टीव आसतलो आनी लोकांक न्याय आमी दितले. आनी आमचो जो मॅनिफेस्टो आहा जो गोंयकार आनी गोंयकारपणा खातीर आहा हो मॅनिफेस्टो आनी जें कितें तातूंत येता ताजेर आमी केन्नाच कॉम्प्रोमायज करचे ना. गोंयच्या लोकांक उतर दिता. देव बरें करूं. मायनिंग विशय जो आसा तो तुमच्या मतान कितें तेका हे कितें? हांव ऑर्डिनन्साचें इतल्या खातीर उलयतां कित्याक गोंयचे मायनिंगाचो जो सब्जेक्ट आहा आनी देशाचो मायनिंगाचो सब्जेक्ट आहा हातूंत
खूब डिफरन्स आहा जे हांव पयलींच्यान म्हणीत आयला. इवन पॉलिटिकल डेव्हलपमेंट जे जातात देशांत गोंयांत ते दुसऱ्याच भशेन जावंक शकता. नेरून वगीच म्हणून नाशिल्लें गोवा के लोक अजीब है. तशें आमचें कितें आसा, आमचे प्रॉब्लेम जे आहा आनी आमची आयडेंटिटी जी युनीक आहा ते भशेन आमचो मायनींग प्रॉब्लेमूय युनीक आहा. बाब संतोशान सांगलें तें सारकें की ऑक्शन बिक्शन सगळें जावचें पूण स्थानीक लोकांक कितलो न्याय मेळटलो काय कितें. आनी हें फायनली मायनींग करप कोणा खातीर, गोंयच्या खातीर न्ही जाल्यार कोणा खातीर करप तें. सो आमचो स्टँड ताचेर क्लियर आहा. आमकां दिसता खंयचीय वस्त बंद करून सुरवात करचे परस ती चालूच दवरूंक जाय, बंद करून दिवंक जायना. हें जें बंद जालां हो सुप्रीम कोर्टान गोंयांचेर अन्याय केल्लो आहा. हाका बायपास करपाक ओनली पॉसिबल रूट इज एन ऑर्डिनन्स. म्हाका दिसता आज सरकार क्लियरली सरकारान स्टँड घेवपाची गरज आहा की आमी हे ऑर्डिनन्स घेवचे म्हणून. कितें जाता तें जाता. गोंयच्या लोकां खातीर आमी हो स्टँड घेतात. हातून फाटीं फुडें येवपाची कांय गरज ना. क्लियर स्टँड आसपाची गरज आहा आनी हो स्टँड घेवचो असो सरकाराक आनी आमच्या रुलींग अलायन्साक आग्रह आसा. Ordinance, this will be legally because the Supreme Court has already given that there was. Ordinance is basically to circumvent that. Ordinance is when you make a law and you circumvent it. You circumvent decisions of the judiciary. Because that decision affects the larger section of Goa. There is a reason to do it. When Nitin Gadkari came down to Goa Yeah. regarding the mining issue, Yeah. he met you also. Yes, but And at he that made time, it clear- the situation was different. It was in initial stages, and a legal solution in the form of an appeal was being thought of. Although that has not been discarded now, it very clearly looks that this is the best possible solution. Any which case, if mining doesn't start, I think the ruling party will be directly affected. Yeah. Yeah, notification regarding mining. Right. The government cannot verify it. पण ते हांव काय वेणुगोपाल के वेणुगोपाला कडेन ते आसात. ताणें ताचेर डिसिजन घेवचें पडटलें. वाचूच ना म्हणटा काय. आतां हांव आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन दॅट बिकॉज आय एम नॉट लुकिंग आफ्टर इट. संतोष बाब, I am talking as the president of the Goa Forward Party, not as a minister at the moment. Okay. This what I am saying is as a president of the Goa Forward Party. संतोष बाब, तुम्ही आयज गोवा फॉर्डाक जॉईन झाले आणि गोवा फॉर्ड इज पार्ट ऑफ द कोलिशन लॅड गव्हर्मेंट. समज तू पीपल अलायन्स झाले गोवा फॉर्ड बीजेपी कडे, तुमचं कितें जाता? लीडर कितें तो ताजें decision घेता. ताजें कितें जातलें पळय तें तुका सारकें इलेक्शन जातलें. काय सांगून दी मरे. पळय ताजें कितें जातलें तें आमी सांगप ना. हां? विजय बाब, ते भिवू नाका तूं. सारकें कितें जातलें बरें तें जातलें. पणजी बाय इलेक्शन, विजय हा. बाब, पणजी बाय इलेक्शनात बाबूच्या पार्टीन जनतेतून बीजेपी हेल्प केल्लो. तशें हांगा बी जावचें ना मागीर. म्हणटकच आतां चेअरमॅन पडलो. That is not a- आणि मागीर पिडीए करची पडली. तशें कांय ना. पण एक तकलेन धर. आमी जे मनशांक जे मनीस आमच्या मनान आयिल्ले आहा ताका आमी केन्ना घात करना. कोणाचोच आमी घात केल्लो ना. घात कोण करता आमकां तुमी हे प्रश्न विचार. आमकां ना. आमी कोणाक घात करूंक येवना. आनी तो जॉयन आमकां जाता. हें सगळें आसतना तो ताणें विचार करून तो जॉयन जाल्लो आहा. ताका पूर्ण खात्री आहा की आपल्याक घात जावचो ना. Okay, as far as तुम्ही आज जॉईन झाला, as far as development of my constituency is concerned at the moment, how do you see that? Data development जायना कितें पळयता? त्याच खातीर पयलीं जायन म्हटलें बाकीची कॉन्स्टिट्युएन्सी 15-20 वर्सां फुडें पावली. हां. मया 15-20 वर्सां फाटीं गेली आनी ती गॅप भरून काडपाक जाय जाल्यार ताका पर्टिक्युलर तोच मनीस जाय पडलो जो आमकां 15 वर्सांचे गॅप आसा पळय ते भरून काडपाक. लास्ट इयर 1 year आनी काय जावन दाखोवन दिचे तुमी. असं तर म्हाका हांव एक जाता हे 1.5 year जावपाक गेलो. बारीक बारीक जी हे आसा कामां आसा ती अजून पर्यंत जावना.
आणि त्या खातीर तर हे स्टेप घेतलेले आसा की मया खंयसर तरी फाटी वचूंक जायना म्हणून विजय बाबाच्या प्रेसिडेंटाच्या अध्यक्षा मया हे फुडें व्हरपाक मॅक्झिमम ट्राय करतलो. फाल्यांच्यान तुम्ही रिजल्ट करतले थोड्या तेंपाक तुमकां रिजल्ट जातले की बाबा खरोखरच संतोशान कितें डिसिजन घेतलं ते खबर बरोबर. डेव्हलपमेंट जावंक ना यू ब्लेम द स्टेट गव्हर्नमेंट. स्टेट गव्हर्नमेंट अशें म्हणिना जायना खंयसर तरी कोण तरी कमी पडटा म्हणून तर येता आपूण. एकटो भुरगो जर 10th फेल जालो पूण हांव बापूय म्हणिना की तूं घरात बस म्हणून. मॅक्झिमम ट्राय कर की 2 जॉईन केला मरे परत ट्राय कर हार्ड स्टडी कर आणि परत एक्झाम नो वन इज रिस्पॉन्सिबल. somebody will be responsible न्हू. आता कितें आसा खंयसर ना खंयसर कोण तरी कमी पडटा म्हणून हे जावप आसता. हांव खंयच्या गव्हर्नमेंटाक हे करिना. हांवें फक्त स्टेप घेतला की फुडें हांव कितें तरी करून दाखयतलो म्हणून स्टेप घेतलेलो आसा हांवें. He is not फाटल्या हांव doing चडूंक a ना. postmortem. He is looking at the way forward. That's why we joined forward. गोंयचो आमदार झाकी आहे आणि फाटी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि ह्या तुमच्या विजय की युती आता तांकां प्रवेश किंवा ते फाटल्या दिसांनी तुमी भेटलेले तेजेर एक युती धर्माचें पालन करचें अशें एक आव्हान केल्लें तुमकां तेजेर कितें युती घडोवन हांवें हाडली. तो धर्म जो युती धर्म जो आहा गोंयांत ताजे कायदे सुद्दां हांवेंच काडल्या. पर्रीकाराक मुख्यमंत्री आमी घालूंक ना म्हणून तो गाळी खाता आतां. कसले नाही कसले युती धर्म कितें युती धर्म म्हळ्यार कितें न्हिदपाचें गजडी घेवन काय लोकां खातीर काम करपाचें. पळय जे मनीस काम करूंक सोदतात जे सकारात्मक राजकारण करूंक सोदतात त्या मनशांक आश्रय दिवप हें कर्तव्य जाता एक बरे राजकारण्याचें. आज अलायन्स सरकार चलता आणि स्टेबल आहा आमच्या खातीर. सो सरकार हे अलायन्स सरकारान अलायन्स धर्म जो कितें आहा तो कसो बाळगुचो हें आमकां खबर आहा. बीजेपीचे खंयच्याय लिडरान आमी खंय कोणाक जॉईन करता कितें करता ताचे विचार चड करपाची गरज ना. कित्याक बीजेपीक पयलें आतां इलेक्शन आहा तें लोकसभेची आनी लोकसभेच्या इलेक्शनाक आमचो कॅन्डिडेट आज मेरेन तरी आमी विचार करूंक ना. चड करून आसचो ना. चड करून म्हणटा हांव कित्याक आतां हांवें कंडिशनली तें केल्लें आहा. सो सगळे मतां जर तांकां जाय जाल्यार संतोष सावंताक आनी ताच्या वांगड्यांक बरे भशेन तांणी राखोवंक जाय. तांची मतां ताकाच मेळपाची आहा श्रीपाद नायकाक. हो तांणी विचार करचो पयलो. फुडलें पळोवया. या सीएम एका परिकाराक सीएमको लागून गाय देखून खाल्ली म्हणजे एक्झॅक्टली व्हॉट यू वांट टू से. See, the point is, the Congress feels that a post-poll alliance, which was cobbled up by people like me, was unethical. Have you heard this or not? Huh? सगळे जे कितें मुवमेंट जाता आयल्या गोवा अगेन्स्ट कोण तो PDA आनी कितें तुजो गोंयचो आवाज ते उलयतात कितें की मॅन्डेट तुमी हायजॅक केली. कशी हायजॅक केली कित्याक तुमी पोस्ट पोल अलायन्स केले which according to them is unethical. So if our post poll alliance is unethical, your alliance with JDS is ethical. What you did in Karnataka, Hathu is ethical thing का? कशें जालें तें ethical? काँग्रेस आनी जनता दल सेक्युलर कुत्रे माजरा भशेन झगडले आशिल्ले आनी कितल्यो गाळी मारल्यो मरे एकमेकांक आज अलायन्स केलें म्हणटात. सो इफ दॅट इज एथिकल हाव दिस इज अनएथिकल. हाजेर विचार जावपाची गरज आहा. गोंयकार लोक हुशार, गोंयकार लोक सुसंस्कृत आमी विचार करूंक शकतात आनी ताजे खातीर जी एक जो अजून मेरेन हँगओवर वचूंक ना पळय खूब लोकांचो मॅन्डेट आमकां हाडली. कसली मॅन्डेट तुमकां हाडली? खंय मरे काँग्रेस आमदार सोडून वता मरे. आसा खंय तांचे कडेन आमदार? दोगतीक आमदार तांचे कडेन ना, आसून ना. Just because of the 10th schedule of the constitution, they are still in the Congress. Otherwise, they are kind of thing. कोणतं सरकार तो काल हिंदुस्तान टाइम्साचो क्वेश्चन करा म्हणटा तू सिनियर काँग्रेस लिडर हेव टोल्ड लास्ट दवडीकर ताजें बी नांव बी आयलां कर मरे करा मरे सरकार.
आमचे शिवाय सरकार जाता जाल्यार म्हाका चॅलेंज आहा कोणाकूय आमचे शिवाय सरकार करूनच दाखया कोणाकूय चल इन दीस सिच्युएशन कळ्ळें तुका न्ही सो पर्रीकराच्या हातून कितें येता की हांवें एक क्लियर स्टँड घेतिल्लो आहा की तो जेन्ना थंय हॉस्पिटलान आहा कोणा कडेन आमी उलय बसूना म्हजे कडेन कोण उलयल्लो बसूना डिमांड तेजे हाय आहा म्हणपाक कसलेच डिमांड ना आज हांवें म्हणलां गोंय गोंयकार पण हो डिमांड म्हणून पूण तो डिमांड हांव असो पब्लिकली सांगता म्हाका कानान कोणाक सांगपाक चान्सूय पडूंक ना कोण म्हाका अप्रोचूय जावं म्हाका कोण अप्रोच जायी नात तशें सो दॅट इज इन शॉर्ट द एक्सप्लेनेशन टू युअर this of mandate. Nobody has hijacked no mandate. See, we have to Congress कितें आहा आज ते मातशी तियात्रां करीत आहा ही करची पडटा कित्याक तांचोय फोकस आहा तांचो एक जो मेन लिडर आहा तो लोकसभेक उबो रावपाक सोदता सो ताका हें करचें पडटा ही हॅज टू बी इन द न्यूज एवरी डे आज घोड्यार बसपाचें आहा फाल्यां गाडवार बसूंक शकतात ओ तांचेर फाल्यां कोण बसूंक शकता हें कितेंय जावंक शकता पूण दीस थिंग्स आर बेसिकली थिएट्रिक्स which are done to take space in the next day's newspaper. आनी ते करचें पडटा करचें तेणे केलें म्हणून आमकां व्हडलें दुख ना पूण तें करतना दुसऱ्यांक उगीच बोटां दाखोवं नाका इंट्रोस्पेक्शन जावपाची गरज आहा की तुमी जें कितें करूंक सोदता तें एक्झॅक्टली ऑपोजीट टू वॉट यू हॅव डन इन कर्नाटका कर्नाटकान जर पोस्ट पोल अलायन्स सारकें आहा जाल्यार हांगा आमचें पोस्ट पोल अलायन्स चुकीचें कशें खंयच्या कायद्यान चुकता तें वेन इट इज पोस्टपोन हें एक इशू सेकंडली आमी खंय मर्ज जाल्यार आमी आमची आयडेंटिटी घेवन आहा मरे तिसरें खंयचेंय जें एलिगेशन करता आमी सरकार करतले म्हणटा सांगचें मरे काँग्रेसीन डायरेक्ट की आमी सरकार करता म्हणून एमजी बरोबर पेपरार लागला मरे हिंदुस्तान टाइम्स इज अ टॉप न्यूज पेपर इन द कंट्री माय चॅलेंज टू द काँग्रेस say that we are forming a government with MG. I will see that that government is not formed. So, government जायना हाजो अर्थ असो न्ही की आमी हे गव्हर्मेंटान आसून हे गव्हर्मेंटान जो अन्याय चलता चड करून मायनींग एफेक्टेड लोकांक तोय अन्याय आमी अशें सोंसतले म्हणून तें सोंसपाक आमी तयार ना हें आमी सांगिल्लें आहा आमी सरकारान आहा सरकाराचो आमी मेन पायवट आहा आमी हो सरकार चलयतात हाजो अर्थ असो न्ही की हें सगळें सरकार करता तें सारकें कित्याक जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनायड लोकांक न्याय मेळपाक जाय आनी बेगीन मेळूंक दिस कमिंग लोकसभा इलेक्शन तर तो मायनिंगाचो इश्यू तो सॉल्व जावंक ना तुवें आतांच म्हटलां की सॉल्व तांकां त्रासान पडटले सो जर सॉल्व जावना तुमी तांकां सपोर्ट करतले लोक ना तेंच म्हणल्यार विचार करचो पडटलो So you will all, there are options then open for you. Options are open for you. Options are open for you. Options are always open. When you are an independent party, no option is ever closed. We are the persons who start the option. Line begins with us. Yeah, that's what. So it can be decided at the time. 2 days before the government in Goa was to be formed, the Herald had brought a big news that the Congress would be the single largest party, and if it falls short, it would form a government with MGP. Not only MGP, even with GSM. Where was the government formed? आता 1.5 वर्ष झाले 1.5 वर्ष नाही 1 वर्ष झाले 1.5 वर्ष ऑलमोस्ट 1.5 वर्ष 2 महिने गेले सेम स्टोरी आता ती हेराल्डान आयिल्ली ही हिंदुस्तान टायम्सान तशें जायना तें न्यूज येवन जातलें तशें म्हणून कांय ना Yes, thank you. Yeah, group.